काल आज आणि फाल्यां पावर्ड बाय फादर मुल्ला हॉस्पिटल कंकनाडी मंगळूरू सपोर्टेड बाय जेरोसा कंपनी वी टेक इलेक्ट्रिकल अँड लाइटिंग्स मंगळूरू रेक्सिन सेंटर मंगळूरू मानस वॉटर पार्क पिळिकुಳ अँड MCC बँक. काल आज आणि फाल्यां दयजोड वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक काल आज आणि फाल्यां म्हणल्या कार्यक्रमाक मोगाचो स्वागत. आज आमचे सट्टा पिल्लें चेंज जाला आणि सगळे माहोल स्टुडिओचे वेगळेच दिसता. हागे कारण आसा आज आमच्या स्टुडिओक विशेष एक व्यक्ती हांगासर हजर आसा. बॉलिवूडांत स्टंट डायरेक्टर ॲक्शन डायरेक्टर म्हणून नांव वाडिल्लो आमचोच कोंकणी मनीस सुनील रॉड्रिगस आणि सगळी बॉलिवूड इंडस्ट्री ताका रॉड म्हणल्या नांवाखाल वळखता. आणि आमकां एक अभिमान अचानक जावन आज कोड्यालाक हांगासर पावल्लो आणि आमच्या दयजी स्टुडिओक हांगासर एक येवचो संदर्भ हांगासर उदेल्लो. माने सुनील रॉड्रिगस तुमकां ह्या कार्याक मोगाचो स्वागत. Hello. Nice to come here. वय आमकां विशेष एक अभिमानाची गजाल आमच्या समुदायाचो एक व्यक्ती कोंकणी उलोवचो व्यक्ती हिंदी सिनेमा क्षेत्रांत बॉलिवूडांत एका उन्नत शिखराचेर वावर करते आसा आणि जायत्या यशस्वी लोकांमोगाल फिल्मांनी ॲक्शन डायरेक्टर जावन ताणें वावर केल्लो आसा. सुनील सबार तेंपा उपरांत तुमी कोडयाल हांगासर येते आसात पूण तुमकां कोडयालच्या मँगळूरचें कनेक्शन आसा. वय तें कनेक्शन कितें म्हण पयलीं आमच्या विक्षकांक सांगा. कनेक्शन सांगा म्हणजे मामाचे घर आसा हांगा आणि म्हजे कजन भावानी रावता हांगा, म्हणजे कजन बाईन रावता. सो एवरी वॉट एवर फंक्शन हांगा आसा तर आमी हांगा येता हर एक काले फंक्शनाक. समटायम वी कम दिस ओनली अशें येता तेमकां मेळूंक. वय तशें म्हळ्यार तुमी मँगळूराक म्हळ्यार तुमी मुळान बारकोराक येवचे. वय बारकोर येवचे. बारकोर तुमचो मम्मीचो गांव न्ही. वय मम्मीचो गांव बारकोर. वय आणि तुमचे मिसेस म्हणजे मिसेस मुळकी सायडीचे. मुळकी सायडीची. सो तुमकां एक मम्मीच्या घरा येवंक आसता, मुळकी तुमच्या मिसेसाच्या घरा येवंक आसता. त्या भायर कोडयाळांत तुमकां विशेष थोडे संबंध आसात. वय चड आनी फ्रेंडां आसा मस्त. फ्रेंड आसात. वय लायक वी हॅव सम फ्रेंड्स लायक हू वर्क्स विथ मी. सम मस्त लोकां म्हजे वांगडा काम करता. आमचे शेट्टी ब्रदर्स तेमचे घरा येता हांव केदार, तेमचे घरा फंक्शन हांव. सो लॉट ऑफ फ्रेंड like you people also call me, I'll come. Walter. And I'm saying he's no more now, Ron Rodriguez. So I know him. He's now no more. He was one of my good friend. वय आमी हांव आनी रॉड आमी सुनील म्हणचे आमी फाटल्या जायत्या वर्सां हांव एकामेका सालावळ्यार आसा. आमी एकामेका वळखता आनी हेरे फावटी सुनील हांगासर कोडी लायला सर म्हाका मेळटा. पूण आज आमकां ह्याच एका आमच्या भेटे मध्ये हे एक कार्य करचो एक अवकाश मेळ्ळो. आतां ॲक्शन डायरेक्टर तुम्ही ते सगळे आता सगळे आमचे वीक्षकां आता गुगल सर्च करूंक आसात सगळे रॉड या सुनील रॉड्रिगस
म्हणून Yeah. सो व्हडली एक फिल्मांची एक लिस्ट येता थंयसर तुमी Right. एक्शन डायरेक्शन दिल्ल्या फिल्मांची ते तुमी हॅपी न्यू इयर तावन स्टार्ट केल्ले न्ही वय हॅपी न्यू इयर वॉज माय फर्स्ट फिल्म म्हजें पयलें फिल्म हॅपी न्यू इयर आसलें वय वय आनी तेजे उपरांत सिंगम रिटर्न सिंगम गोलमाल देन यू कॅन से मुक्केबाज I did शेरशाह जवान पठाण टायगर मर्दानी लॉट ऑफ फिल्म Right. इवन I forgot some names. वय जे बॉलिवूडांत हिट फिल्म आसात आनी सडावत हिट फिल्म म्हणटा आसतना ती एक विशेष एक स्टंट तेंगळा म्हणटा ते सीन आसताच आनी ते सिक्वेन्सां आसताच आनी स्टंट म्हणटा आसतना आमी सडावत एक एक क्रेज आसता ते पळोवचे तातूंत फायट करचे तातूंत चेज करचे हर एक रिती आसतात आनी ताका एक विशेष डायरेक्टर आसता आतां फिल्माक सगळो एक डायरेक्टर आसता त्या बराबर फिल्मांत डान्स करचे जाल्यार एक कोरियोग्राफर आसता ताचे उपरांत कॉस्ट्यूम डिझायन करचो ताका एक डायरेक्टर दुसरो आसता आर्ट डायरेक्शन करचो ताका एक डायरेक्टर आसता त्याच भशेन डायरेक्टराक इतलें इम्पॉर्टन्स आसा की सगळ्या फिल्माचे तेच इम्पॉर्टन्स स्टंट डायरेक्टर या एक्शन डायरेक्टराक आसता आतां व्हडली एक जबाबदारी आनी तुमी जायती हिट फिल्मां दिल्यांत ह्या बॉलिवूड इंडस्ट्रीक तुमची एंट्री कशी जाली हांव म्हजे कुशीचो एक नेबर काम करतालो तो स्टंटमॅन आसलो तो म्हज्या डॅडीचो फ्रेंड आसलो तो म्हाका पयलीं हांव स्कूल वयताना हमेशा सांगतालो तूं फायटर जा बिकॉज म्हजे पर्सनॅलिटी बरें आसलें म्हाका इतलें इंट्रस्ट नासलें मागीर हांव जॉबाक लागून जॉब कंपनी लॉकडावन जावचे उपरांत एक दीस गेलो पळय कशें आसा जॉब आनी विदीन अ वीक दे कॉल्ड मी आनी म्हाका मातसो ट्रॅवल करचें मातसो शॉक आसलें तर हांव चिंतलें की हे जॉब बरें आहा so I'll try to future my career in this. So I started working as a stuntman. And 2013 I became a stunt action director. ओके Happy New Year was my first film. वय आनी तसो त्या फिल्माक एक डायरेक्टर आसा Ha. हॅपी न्यू इयर Farah Khan was the director. वय फराह खान सो ती एक फराह खानाक फर्स्ट तुमी मेळचे आनी तुमी तुमचे फर्स्ट एक्शन डायरेक्टर जावन ते फिल्म ती मुलाखत कशी आहली म्हाका शाहरुख खानान आपयल्लें शाहरुख खानान हॅपी न्यू इयर स्टार्ट केलें तेन्ना आनी एक कोणी एक्शन डायरेक्टर आसले तर थंय काम सामान जायनासलें बिकॉज हांवें चेन्नई एक्सप्रेस केल्लें शाहरुख सरा सांगाना तर शाहरुख सरान म्हाका पळयलेलें काम करतना पुरो आनी तर हांव एसिस्टंट आसलो तेन्ना चेन्नई एक्सप्रेसान तर म्हाका शाहरुख सराचें काम सामान जायनासलें ते हॅपी न्यू इयर तेणे रोहित शेट्टीक फोन केले की रॉड को मेरे पास भेजना जरा यहाँ पे काम बराबर नहीं हो रहा है तर तसे रोहित शेट्टीन म्हाका फोन केले की शाहरुख सर वॉन्ट्स यू टू वर्क गो एंड सी वॉट इट इज काले असं वचून पळय तर हांवें सांगलें काले रावूं का तर कन येवं का लायक मेनी थिंग्स टेक्निकल थिंग्स ऑल्सो आर देर स्टंट इज व्हेरी डिफरंट लायक देर आर मस्तू टेक्निकल थिंग्स आसा वायर्स आसा इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट्स हे ते तर हांव गेलो शाहरुख सरान म्हाका आपयल्लें आनी व्हॅनान व्हेलें आनी स्टार्टींग तो म्हाका स्टोरी नरेट करूंक लागलो हांवें सांगलें स्टोरी कित्याक नरेट करता काले काम आसा तें करून वयता पुरा स्टोरी नरेट केलें आनी ताणें सांगलें की यू हॅव टू डू दीस फिल्म आय वॉज शॉक्ड की सच अ ग्रेट मॅन शाहरुख खान इज सेइंग यू हॅव टू डू दिस फिल्म I went to Rohit sir and told ki na Shah Rukh Khan is giving me a break. I'll become an action director. He told you become an action director. This is the best moment to become an action director. मागीर हांव action director थंय स्टार्ट केलें म्हजी जर्नी. वय आनी रोहित शेट्टीच्या थ्रू तुमकां ते म्हळ्यार एक इंडिपेंडंट डायरेक्टर आनी रोहित शेट्टी आनी तुमचें कनेक्शन कितें म्हाका रोहित शेट्टीन 2004 तेका मेळिल्लो एक फावटी हांव एज अ स्टंटमॅन कार चेस करूंक गोलमाल वारनाचे कार चेस करूंक 20 years back now 2006 I met him so I had gone for the car chase हांव थंय मल्टिपल कार आसता तितून स्टंट ड्रायव्हर रावता तर हांवूय तितून एक गाडी हांवूय एक स्टंट ड्रायव्हर म्हणून हांव गेल्लो थंय तर रोहित शेट्टीन म्हाका पळयलें आनी उलोवंक लागलो आनी तोय आमचो गांवचो सांगून अशें न्ही आनी मागीर लुकींग एट माय पर्सनॅलिटी एन ऑल ना तो एकदम इन्स्पायर जाल्लो मागीर थंय सांगूंक लागलें अशें तर हांवें ताका 2-3 आयडिया सांगले बिकॉज आय शूड वर्क हांव एक असो मनीसा लागीं काम करता आसलो तेजे एज अ स्टंटमॅन तेजें नांव टीनू वर्मा आसलो तो टीनू वर्मा सांगूंक इंडस्ट्रीचो किंग आसलो एक्शन डायरेक्टर आफ्टर रोहित शेट्टीज डॅड शेट्टी साहब there were no like such a great action director. We had action director, all were good, like Ram Shetty, everybody were good, but not like top of the world. Like so that after Rohit Shetty died, this Tinu Verma was there. So everybody should say कि Rohit Shetty का dad का
second version Tinu Verma hai. So I worked it with him and we had done all big films like Gadar, Border, like those films we had done. Like it was a big thing and Rohit Shetty knew ki I know more knowledge about many things, new things in action. So 2008 and त्याने म्हाका आपयलें आनी सांगलें की तूं म्हज्या फिल्मान एज अ असिस्टंट काम करूंक जाय. And I said, why not, I'll work. And then सांगलें की पूरा सीन रावन दी, डांस रावन दी, एक्शन रावन दी. तुवें थंय रावचें सेटर. हांवें चिंतलें हे बरें जॉब आसा टू लर्न एंड एवरीथिंग. Because action becomes very good when you know the storyline, the little bit of direction. So तशें हांवें ते रोहित शेट्टी लागीं 5 वर्सां काम केलें अशें. आणि आता तुमचा तो संबंध आसा आतां. Like every function he comes to our place. Every my house warming or whatever, I buy a new house, he comes over there. So थंय येता. म्हजे बहिणीचे पुताचे काजार जाल्ले आतां थंय आयलो, ताका इन्वायट केलो तो आयलो. He is there for us every day. कितें म्हणल्यार तुमी एका सेलिब्रिटीच्या एका Wait, वर्तुळांत 20 years. तशें आसल्यार तुमकां ते सकट सांगता मेळटा. आतां म्हाका एक पर्सनली जावन हांवें एक लायक करचें एक स्टंट म्हणल्यार हांतलें खंयचें सिंगमांतलें. सो तांतू त्या रितीन ते तुमी एक्शन्स म्हळ्यार स्टंट थोडे सीन्स तुमी ते गुंतलांगे ताका म्हणल्यार मस्त लॉट ऑफ एफर्ट्स म्हणटात पळय तितलें ताका परिश्रम तुमी घाला आसतले. सो एक्सपिरियन्स कशें आसलें तें? Big experience, like to achieve something which is to look real. एक आसा न्ही action stunt, खंयचे स्टंट एकदम अनबिलिवेबल रावता. खंयचे स्टंट सिंगम वॉज अ स्टोरी, ते एक स्टोरी आसली एक एकदम रियलिस्टीक स्टोरी लागून इट शूड कनेक्ट फ्रॉम स्मॉलर पीपल एंड ऑल. सो दॅट वॉज अ थिंग. ते आमचे एक हे आसलें की एक कनेक्शन कशें करया. तेजे एक्शन एकदम तेजे बेस्ट पार्ट आसलें म्युजीक. एक्शन ऑलवेज लुक्स गुड वेन द बॅकग्राउंड स्कोर इज गुड. And the Singham background, if you'll see, dan 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 dan, it makes every person like he's walking like an inspector. Music is very important for action. Ajay Devgan, like many Ajay Devgan he must have effort केले. खुद real stunt केला पूरा त्याने. ते गाडीचे काम आमचे एक असं इरफान खान चिकू त्याने पूरा स्केड पलटी टर्न ओवर त्याने पूरा केला. Then we have lots, like we have a Canon. आमच्या लागी गॅस सिस्टम आसा तितून गाडी वी कॅन थ्रो द कार अवे. तशें वय. आतां तुमी खंयच्या मुवी खातीर काम करता आसात? आता गोलमाल 5 शूटिंग जालें तेचें. आता आनी एक महिन्याची शूटिंग बाकी आसा. तर रोहित शेट्टी आता खतरूचे खिलाडी गेला तो साऊथ आफ्रिका. सो 1 महिना ब्रेक आसा आमकां आतां. तर आनी बाकीचे पिक्चरी हांवें केला आतां चालू आसा. एक लग्जा गलिगन आसा धर्मा मुवीचे. एंड आय एम डुईंग वन मोर फिल्म कॉल मेस आनी कपल ऑफ सिरीज आय एम डुईंग नाव. सो आफ्टर गोईंग फ्रॉम हियर आय हॅव लॉट ऑफ वर्क टू डू. वय हांगाथून गेल्ले मस्त वय जायते काम आसा. वय काम आसा. म्हाका एक बघचें आसा एक्चुअली मुवी मेकर जावन म्हाका ते कळीत आसा पूण आमच्या विक्षकां खातीर विचारचें. स्टंट एक्शन्स सिन्सांत आमचे फायटर असतात आणि फायटर अशें पिटो जातात की ते थोडे फावटी तांकां मारूंक आसतात. ते ग्लास ब्रेक करून भायर येतात, थोडे फावटी उज्याक पडटात. स्टंट करचे आसात फायटर आसात पळय. सो आनी कसली तयारी करची पडटा आनी हांचे आफ्टर शूटिंग हांची बॉडी कशी आसता? लायक आमचे सांगूंक इट्स गॉड गिफ्ट फॉर अस. एक मनीस असोच पडूं का तेका कितले मार जाता आणि एक मनीस पडता एक एक्शना साठी. इट्स गॉड गिफ्टेड टू बी ऑनेस्ट. लायक नाही गॉड हेल्प्स अस अ लॉट. आणि मस्त प्रॅक्टीस करूंक पडटा. बीचार वी गो आमी पुन्हा बीचार वचून प्रॅक्टीस करता. मागीर स्टुडियो बूक करता, फ्लोर मॅट्स घालता, मॅट्सार प्रॅक्टीस करता. देन इट बिकम्स like he becomes a very good stuntman. So he performs like glass breaking also must be risky asa. Glass break करूं आणि उजो लागून ते एकदम sometime what happen you know when you put fire and उजो करता बॉडी वेर ते मनीस तेका पेटूंक वचता आणि उपरांत बुजूंक लायक ही गोज टू पालवंक. त्या वेळार ते एकदम केअरफूल जावंक जाय. एक एक्सिडेंट जाला हेजे पयले when I was a stuntman. So that is the time you have to be very careful when you put the blanket on him. तेजे वयर ब्लँकेट घालतात आणि पुरा एक्शन डायरेक्टराची लायफान मस्त लायक थिंकींग एवरी नाव तेका थिंकींग करूंक पडटा. एक तर आतां सपोज तूं एक डायरेक्टर आसा, तूं येताय म्हजे लागीं
एक कॉन्सेप्ट घेवन येता वय ते कॉन्सेप्टाक लायक म्हाका बिरयानी करूंक तो तितून बिरयानीचे मसाले पुरा एक्शन डायरेक्टर कशे करचे वय पुरा तेजे इनपूट रावता मागीर तो स्टंट कर आनी कोणाचे तूं हांव रोल कॅमेरा एक्शन म्हणटा तो म्हजोच भाव म्हजोच पूत आसा लायक इट्स लायक दॅट ही इज डुईंग द स्टंट सो दॅट ही शूड बी सेफ एक्टर्स शूड बी सेफ लायक स्टंटमॅन जॉब इज व्हेरी 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 रिस्की जॉब वय आनी व्हेरी व्हेरी रिस्की जॉब वय इतले रिस्की जॉब पूण लोकांक लायक जावचे ते हिरोन एका हिरोन एक 4 जाणां कशे मारतना वय. म्हळ्यार हिरोइजम हेंचेच हें केलें म्हणटात स्टंटमॅन आसात पळय वय. फायटर्स आसात पळय तांणी केदाला थंयसर ते रियल एक्टिंग करतात पळय तशें करतात पळय त्या टायमार हिरोक हिरोइजम दाखोवंक वय, वय, वय. कारण जाता भोव खुशी म्हळ्यार मस्त एक रिस्क आसचें एक काम एक जॉब पूण मस्त जबाबदारी आसचें काम तुमी करते आसात आतां हिंदीची गजाल जाली बॉलिवूडाची गजाल जाली बॉलिवूड सुन्न ताच्या भायर खंयच्या भासांनी तुमी काम केलां हांवें तेलुगू गेला हॉलिवूड गेला हॉलिवूड खंयच्या एक्स्ट्रॅक्शन तुम्ही ऐकायला नको एक्स्ट्रॅक्शन वन हय हॉटेल मुंबई कन एक फिल्म आयिल्लें तेणे गेला आई हॉटेल मुंबई देन स्लम डॉग मिलियनर आय डिड स्लम डॉग मिलियनेर Slumdog. ऑस्कारांत एक काल म्हणटात हा. म्हणजे इंडियाचे काल म्हणटात आवाज उठयले या स्लम डॉग मिलियनर आय डिड कपल ऑफ आनी दोन मंकी मॅन इले हांवें केल्ले हांगा इंडियान लायक कोंकणी फिल्म केला दोन हांवें कोंकणी खंयची नांवां सांगयात आमच्या विक्षकां खातीर नशिबाचे खेळ हॅरी हॅरी फर्नांडिसाचे हॅरी फर्नांडीस वय ताचे उपरांत त्याचे उपरांत अशे जाले कशे विथ रुपेश शेट्टी कशें वय ताचें मॅक्सिम पेरेरा वय, तो आयिल्लो director. तयार केल्लें दोनी फिल्मां बरी काल म्हणटात कोंकणींत बरी नांव जोडिल्लीं फिल्मां हा हॅरी फर्नांडीस सांगता म्हाका हमेशा की हा. नशिबाचे खेळ वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट हिट ऑफ कोंकणी वय फिल्म वय एका काळार बरें एक हिट जाल्लें पिक्चर वय. आनी अजुनी लोकांच्या मतींत ते पिक्चराचे वय, आमी- उडास आसा म्हाका उडासा हांव शूटिंग करता आसलो तो म्हाका स्टुडियोन मेळूंक आयिल्ले तेका कोणी सांगिल्लें की तुजे गांवचो मनीस आसा तो करता ते लागीं वच तर तो आयिल्लो म्हजे लागीं घेवन प्रोड्युसराक हांवें सांगलें म्हाका पयशे नाका कांय म्हणजे फायटर बॉयज आसा तेमचे पयशे दी बाकी हांव फ्रीयान तुगेलो काम करून दिता कोंकणी म्हणल्या कारणा खातीर वय कोंकणी दॅट्स माय मदर लँग्वेज बॉलिवूड असो ऍक्शन डायरेक्टर कोंकणी म्हणटा आसतना आपली मायभास म्हणटा आसतना ते काल म्हणटात खाली इज फुल ऑन या, 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 या. कोंकणे खातीर हांव या. पयशे काणगना ओके वय. तुज्या कामाच्यांक तुज्या असिस्टंटांक वय. तांकां तें पे करता ते इंडस्ट्रीन दिवचे आसले वय. पूण कोंकणी खातीर तुका तें बरें मोणेक तुवें वय दाखयल्लें आसा आजी आसा आजी कोणी आपल्याला हांव येवंक खंडीत येताय वय फ्रीयान येता वय बरी खुशेची गजाल आज आमचो हो शो कोणी तरी पळयता जाल्यार आमचो रॉड हांगासर आसा आनी तो उक्त्यान सांगता आसा कित्याक म्हळ्यार कोंकणी फिल्मा खातीर हांव काम करता पूण ताचे सांगता असो पंगड आसा त्या पंगडाक आमी ते बजेटीर दवरतना ते पेमेंट दवरचे पडटा कित्याक म्हळ्यार सुनील रॉड्रिगसाची टीम येता म्हणटा आसतना ते टीमी व्हडले आसता आनी ना, ना, इतले ते adjust कर. एकदम एक्सपर्ट आसतात ते वय वय तशें खुशेची गजाल तुमच्या अभिमानाक आमी आभारी जावन आसा इतलें सकड आसतना आतां एक्शन डायरेक्टर म्हणटा आसतना ऑलमोस्ट डायरेक्टर तुवें सांगलें वय, 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 सगळ्यां वय. तुमच्या मतींत आसाचें तें वय सगळें वय वय सो ताच्या भायर तुका एक्शन कट्ट म्हणून निघत आसा प्लस एक्शन कट्टाक एक्टिंग कर निघत आसा ताचे पयलीं वय. स्टंटमॅन जावन आसलो वय एक टोटल पॅकेज तुजे लागीं आसा तुका ती माहीत आसा वय. कॅमेरा जावन दी ताचे Yeah. उपरांत पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन दोन्ही तुका Yeah. कळीत आसा तुका कितें एक मुवी करया म्हणून भोगोंक ना आनी तुज्या मतीन तशी आशा आसा की आशा म्हजे मोतीन आशेन टू बिकम एक डायरेक्टर जावंक मातसो टायम स्पेंड करूंक पडटा एक ऑफिसान आनी म्हाका इतले पेशंट ना ऑफिसान बसचे टू बी ऑनेस्ट इतले पेशंट ना लायक 6 मंथ प्रेप प्रिपरेशन लायक एक हिंदी फिल्म करूंक एटलीस्ट 4 to 6 months प्रेपरेशन जाय असिस्टंट डायरेक्टर लागीं मिटींग प्रोडक्शन प्रोड्युसर एक्टर लागीं मिटींग इतले मिटींग ते एक प्रोसिजर आसा सो आय डोंट हॅव दॅट मच पेशंट टू सिट एट होम अँड सिट इन द ऑफिस म्हाका अशें फील्ड वर्क करूंक मस्तू लोकांनी ऑफर केल्लें म्हाका आतां डायरेक्टर जा आमचे पिक्चर एक डायरेक्टर हांवें सांगलें तेमकां हांवें हिंदीन एक सांगचें मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मुझे उसमें गड़बड़ नहीं करना है ये आई एम हैप्पी विद दिस जॉब व्हेन आई फील आई विल डू इट वय आतां हातभर फिल्मां आसात तुका काम करूंक आसा आनी तुमचें शेड्यूल लांब हप्त्याचें शेड्यूल ऑलरेडी आसा वय वय आनी काय जाता तो ही डायरेक्टर जावंक न्ही तुमी आय फील की तूं एक मिनिमम लोकां लागीं बसून तूं फिक्स जाताय
your world is becoming small. When you work as an individual technician, leave action director or anything, so you meet everybody, new people every day, and you learn more. आणि मस्त होय correct. learn करूंक मेळटा आमकां, like मस्त learn करूंक मेळटा. न्यू डायरेक्टर्स New director, new technical people, and it becomes fun to work like every day, new people. तशें Yeah. आमचो कोंकणी लोक आतां कोंकणींत फिल्मां आयिल्ल्यान हांगासो स्थळी जावन कोंकणी लोक फिल्मांत आजकाल इल्लो मेतेर जाता. कन्नडांत अप्रूपशे आमची एस्पेशली आमची चलयो मेतेर जाल्ले आसात, चले आसात पूण संख्यान चलयो इल्ली चड आसात. बॉलिवूडाक पावता आसतना आतां कोंकणी म्हणटा आसतना आमी मँगलोरियन्साक मात धरचे नाका, गोवन्सी आसात. Yeah. सो आमच्या कोंकणी लोकांचें प्रेझन्स कशें आसा? मस्त मनशां आसा आतां बॉलिवूडान, लायक कॉस्ट्यूम डिझायनिंगान आसा, एक्शनान आसा, लायक कोंकणी एंड देन इवन मँगलोरियन शेट्टी पीपल लायक पुजारी शेट्टीज, दे आर लायक आमचे एक युनियन आसा, युनियन. ओके तर युनियनाचे मेंबर म्हाका दिसता बॉलिवूड युनियनाचे मेंबर होपफुली 650 लोक आहा आमकां. हां युनियन तितून एक्शन डायरेक्टरी येता आनी देर इज नो असिस्टंट. एक्शन डायरेक्टर अँड स्टंटमॅन, ओके फायटर्स, ते दोन कॅटेगरी जाता. ओके तर ते एक्शन डायरेक्टर आणि ते तितून म्हाका दिसता एक 100 मनशां मँगलोरियन जावंका. हो तितलें आसा वय दॅट लायक लॉट ऑफ लायक मँगलोरियन जाते. होय. आणि आता तुवें जायते पटी म्हणलें उलोवण्यामध्ये शेट्टी पीपल आसात, आमचे वय. गांवचे आसात वय. आणि कोंकणी आसात म्हणून टोटल तुमचे शेट्टी म्हळ्यार मँगलोरियन सगळे जरी आमी वय, वय. विचारी जालें तुमचें एक युनियन आसा पळय, म्हळ्यार तुमचें एक फ्रेंड सर्कल वय. कशें आसा? बरें एकदम लायक म्हजो एक फ्रेंड लायक मेनी लायक आतां म्हाका इंडस्ट्रीन येवन 30 वर्सां जालीं. वय. 30 वर्सांत म्हजे फ्रेंड्स तेच आसा, आमचे गांवचे लोक, आनी तेमी शिकयलां म्हाका. तर हांव म्हजे मेन असिस्टंट आसा ते नांव सुनील पुजारी, हो तो कारकलाचो. कारकल आसा. ओके आता इंडस्ट्रींत एक्टिव्ह तो म्हजो असिस्टंट आसा, आता असिस्टंट आसा. ओके म्हजो असिस्टंट आसा. ओके एक फावटी तो म्हाका शिकयतालो, आतां तो म्हजे असिस्टंट जावन आसा. डायरेक्टर जालोय. हांव डायरेक्टर जालो. ओके एक ग्रेशन फर्नांडीस कान आसा BC रोडाचो, BC रोड आसा. ओके वय ग्रेशन फर्नांडीस. मागीर विद्या शेट्टी म्हणजे तो बाप, ही इज इंजर्ड. आय शो हिज फोटो आफ्टर दिस. सो ही इज इंजर्ड, ही इज पॅरलायज फ्रॉम लास्ट 20 years. कित्या खातीर, खंयच्या कारणा खातीर? हे स्टंट करताना खंयचे मूवी काय उडास आसा? स्टंट एक अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो, ओके तितून तेका इंजर्ड जाल्ले, पॅरलायज जालो. पॅरलायज जाला 20. बट इफ यूल मीट हिम यू नेवर फील की तो इतलो अशें बसुल्लो रावंक तूं सांगीत ना तो पॅरलायज जाला. इतलो एक्टीव आनी इतलो ह्यो आताय. आतां फ्रेंडशीप आनी मनशां आसा आमचे. मागीर मस्त लोक आसा लायक विद्याचो व्हडलो भावूय फायटर आसा, प्रेम शेट्टी. लायक मे वी हॅव शरद शेट्टी, वी हॅव नवीन शेट्टी, वी हॅव शंकर पुजारी, शंकर कोटियन, लायक लॉट ऑफ पीपल लायक ना. हे पळय एका काळाचे म्हळ्यार तुमी बरा इंडस्ट्रीक जॉईन जाता आसतना ताच्या उपरांत थोड्या उपरांत आयिल्ले आनी आतां ते एक वेल टू डू म्हणटात पळय इंडस्ट्रींत एक स्ट्रॉंग एक प्रेझन्स आसचे. आतांचे फ्लो कशें आसा? आतांचे न्यू जनरेशन हांगा मस्त लोकांचे भुरग्यांनी फायटर आसा. लायक समटायम हांगा मस्त लोकांचे भुरग्यांनी फायटर जाला. आनी भुरग्यांनी आनी न्यू जनरेशन येता आतां, लेकिन वी डोंट एक्सेप्ट नाव बिकॉज इंडस्ट्री इज नाव इन अ व्हेरी एकदम कंज्यूम प्लेसान आसा. तर इतले कामी ना. तर युनियन, इफ यू आर अ मेंबर ऑफ द युनियन ओनली यू कॅन वर्क. तूं एक युनियनाचे मेंबर आसा, तुवें काम करीत एज अ स्टंटमॅन. यू कॅनॉट आमी कोणाक भायलेक आपूंक जायना म्हाका स्टंट करूंक. आनी तर तेका पयलीं युनियनचे मेंबर जावचे हे आसा. आणि आता स्टंट करचे आसात. आता आमी येदोळस उलयल्या तांच्या जिवाक मस्त रिस्क आसचे एक कला ही. तांकां इन्शुरन्स, तांकां इंजुरी जाल्यार ना इंडियान इन्शुरन्स नांवाचें नांवच ना, कांयच ना स्टंटमॅनाक. आमी मस्तू लोकां लागीं विचारलें इन्शुरन्स करूंक, खंयचे इन्शुरन्स कंपनी आमकां एक्सेप्ट करना. दे आर सेयींग यू पुट युअर ओन लायफ इन दीस नाव बट अक्षय कुमार हेल्प अस. अक्षय कुमारान एक कंपनी कन आनी तो आमचो प्रिमियम भरता आनी म्हणजे 10 वर्सां. ओके ओके एटलीस्ट 2 or 2.5 crore ही स्पेंड एवरी इयर फॉर ऑल द स्टंटमॅन. वय तो भरता पुरो जे प्रिमियर. आतां आसा आमकां इन्शुरन्स, लोकांक पयशेय मेळ्ळे इन्शुरन्सान बरे. वय साहित्य लोक तुवें आतां सांगले बरी तो एक 20 years पॅरलायज जावन आसा.
थोडे फावटी जाता तशें पूण जिवनाक मुखार कांय आदार नासले जाल्यार मे बी तें एक रिजन आसूंक पुरो न्यू कमर्स आतां ह्या इंडस्ट्रीक येनात म्हळ्यार एस्पेशली फायट इंडस्ट्रीक येनात म्हणलें तशें कांय तुका भोगता की ना मस्तू लोक आसा येवंक जॉयन जावंक जाय लेकीन एक स्कील जाय आनी एक हायट जाय एक हायट रिस्ट्रिक्शन आसा आमचे थंय लायक यू शूड बी 5.9 ते मिनिमम जायचेच जायजेस 5.9 and 1 inch lesser they take it. उरलें काळें जायचें ताका काळें म्हळ्यार कराटे येयचे की तशें कांय ना बेसिक फ्रेम लायन जे कराटे येवंक बेटर आहा लेकिन एक्शन इज व्हेरी डिफरंट फ्रॉम अदर लर्निंग स्कील ओके लायक मस्तू डिफरंट आसा तितून आनी फिल्म लायन स्टंटमॅनाच्या जॉबान हय आतां तुमी फाटल्या 30 वर्सां जावन ह्या इंडस्ट्रींत आसात वय आसता आसतना आमी फिल्म म्हणटा आसतना आमकां दिसचें तें स्क्रिनाचेर दिसचें एक्टर ताच्या भायर आमकां स्क्रिनाचेर व्हडलें नांव दिसचें डिरेक्टर तें सोडल्यार आमकां ही फिल्म इंडस्ट्रींत आसा पळय कितें बरें चलता म्हणून आमकां कळीत ना आनी हांवें खुद्द अनुभव केल्ल्या प्रमाणे फिल्म इंडस्ट्रींत जायते डिपार्टमेंट आसात आनी जायत्यांक कामाचे अवकाश आसात आमच्या विक्षकांक एस्पेशली फिल्म इंडस्ट्रींत मुखार वचचें म्हूण चिंतच्यांक तूं आतां इतल्या वर्सां जावन फिल्म इंडस्ट्रींत आसा थोडे विभाग थोडे डिपार्टमेंट्स आमच्या विक्षकांक सांगती तूं Like there are many costume designing asa, sound designing asa, musician asa, camera team. Like there are many. Ada mastu DOP Mangalore चे asa they, Bombay. एक दोन like good DOPs are Mangaloreans. Like they are Mangaloreans. Like then there are many actors also have come from Mangalore. I think so now. Like even the couple of heroines are from Mangalore. New heroines are from Mangalore. Like our Mangalorean people, I'm very proud that everybody in film industry, everywhere you see good person. We go to any hospital in Mumbai, you'll see like Shetty's and Rai and all. There's names like a bigger doctors and all. तशें म्हळ्यार हांवें म्हणचें म्हळ्यार फिल्मांत अवकाश खाली एक्टर जावन मात्र न्ही ना जायते मस्तू काम आसा मस्तू डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट कॉस्ट्यूम आसा आर्ट आसा मेकअप आसा प्रोस्थेटिक्स आसा मस्तू डिपार्टमेंट आसा डिपार्टमेंट आनी एडिटींग एनीथिंग कलर ग्रेडिंग सो एक गजाल आमी जाणा जायचे कित्याक म्हळ्यार फिल्म इंडस्ट्री म्हळ्यार केवळ एक्टींग करचें या शूटिंग करचें या डायरेक्ट करचें मात्र न्ही काम आसो अवकाश आसचें म्हळ्यार काम मस्तू काम आसा न्ही एक आसा ऑन फील्ड एक आसा ऑन ऑफ फील्ड जॉब मस्तू आसा फिल्म इंडस्ट्रीन मिक्सिंग डबिंग कलर करेक्शन्स लायक दीज मस्तू कामां आसा मस्त काम आसात आनी खुशेची गजाल आयच्या दिसांनी आमचो लोक ह्या इंडस्ट्रीक जॉयन जावच्याक भरती जावच्याक विशेष रितीची उर्बा दाखयते आसा म्हणलें आतां आमी फिल्मा विशयांत ह्या इंडस्ट्री विशयांत उलयलें आनी तुजी 30 वर्सांची जर्नी म्हळ्यार ती एक व्हडली अभिमानाची गजाल सो आतां आमी थंय जावन फॅमिलीक येता आसतना तुमच्या फॅमिली विशयांत म्हाका सांगा म्हजे फॅमिलीन टू बी ऑनेस्ट हांव पयलो मनीस आसा जो फिल्म इंडस्ट्रीन आसा फॅमिली आसता मनीस वय एकूच मनीस ओन्ली आय एम द पर्सन इन माय होल कोणी ना आमचे घरजान आतां म्हजे नेफ्यू एक जालो स्टंटमॅन ओके तो आसा एक मेलरॉय डिसिल्वा तो स्टंटमॅन आसा तो ही इज डुईंग गुड जॉब्स तुमकां सगळ्यांनी उडास रावंका जवान कोणीन पळयलें रावंका जवान फिल्मान ताणें एक्टींग केला हो शाहरुख खानाचे फ्रेंड जावन ताका शाहरुख खानाक सेफ करता तो एक पोर्शनान आनी तो आतां स्टंटमॅन जाला आनी लायक म्हणजे घरचे लोक म्हणजे फॅमिली लायक म्हणजे सन अँड डॉटर दे डोंट हॅव एनी इंटरेस्ट आय थिंक सो दे डोंट हॅव एनी इंटरेस्ट अबाउट द फिल्म्स एंड ऑल डाडान अशें पडचें उडचें दुसऱ्यांक पडचें बरें करचें पळोवन नाका म्हूण बगलां कोणना ना तेमी केन्ना इसवय ना म्हाका डॅडा तूं खंयच्या पिक्चराचें शूटिंग करताय कांय दे आर व्हेरी डिफरंट वन वॉन्ट्स टू बिकम अ शेफ वन वॉन्ट्स टू बिकम अ तांचेच म्हणलें लायन तांचेच म्हणलें निर्धार आसात कुशीची गजाल सो दोगां भुरगीं तुमकां दोगां भुरगीं आनी तुमकां कोडयालांत तुमची सैरी आसात म्हणलें आनी तुमी मैसुराकी वचून रावतात म्हळ्यार तुमचे डॅडी थंय आसा आनी उरल्या तेंपार तुमी मुंबय मुंबय खंयसर आसचें तुमचें हांव मुंबय खंय हांव आय स्टे नियर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट मरोल थंयच व्हड जालो तर थंय म्हजें नवे गावी थंयच एवरीथींग इज इन मरोल तर म्हाका आनी म्हजे पुरा कजन्स आसा न्ही मम्मीचे सायडीचे
पुरो तितले बागानूच रावता मरोल चकाला हां माखाली हां थंयच रावता. सर थंयच रावता तर आमकां एक रॉड्रिक्स फॅमिलीचे गेट टुगेदर इजी जाता तर आमकां शिफ्ट जावंकचे खंय आनी मोन जायना अशें वय न्ही गे. ओके. पळय एक आसा आमचे फॅमिलीन मस्तू युनायटी आसा आनी मनशार युनायटी आसा लायक you see other people like they don't talk to cousins and all this and that, but in our Rodriguez family like it's never like that till now. अशें केन्ना जावना आनी म्हजे अचिवमेंट म्हजे फॅमिली मेंबर्स मस्तू एन्जॉय करता करेक्ट. म्हजे भयणी बाप रे बाप तेमकां तर मस्तू एन्जॉयमेंट म्हाका इतले अवॉर्ड मेळ्ळा म्हजे चड तेमी एन्जॉय करता वय आनी अवॉर्ड म्हणटा आसतना तुमकां फिल्मफेअर अवॉर्ड मेळ्ळें आसा आनी वय म्हाका 3 फिल्मफेअर अवॉर्ड मेळ्ळा वय खंयच्या पुरा फिल्मा खातीर. पहिले म्हाका अवॉर्ड मेळ्ळें एक मुक्के भास्करान एक फिल्म आयिल्लें तेका लागून फिल्मफेअर अवॉर्ड मेळ्ळें. सेकंड म्हाका फिल्मफेअर अवॉर्ड मेळ्ळें शेरशाह. थर्ड फिल्मफेअर अवॉर्ड म्हाका मेळ्ळें जवान. वय फिल्मफेअर अवॉर्ड म्हणचे म्हळ्यार ते कांय चिल्लर गजाल न्हय आनी ते बॉलिवूड त्या इंडस्ट्रींत येवन त्या मट्टाक पावोवचें म्हळ्यार ही सगळीं अवॉर्ड आनी पुरा मेळटा आसतना ताच्या फाटल्यान एक पेन आसा एक काणी आसा इट्स लायक कितें वखतें आसा. मस्तू पेन आहा लायक आय मिस माय फॅमिली समटायम अ लॉट. मस्तू फॅमिलीक लागून फॅमिली सांगा टायम स्पेंड करूंक जायना कित्याक हांव शुटिंगान आउटडोर हांगा थंय आउटडोर ट्रॅवल करते रावता आनी आजकाल काय जालें फिल्म लायनान 12 hours जॉब इज कंपल्सरी. खंय शुटिंग आमकां 12 hours. Morning you come in the night, you don't have time to spend with your family sometime. I must miss करता ते पुरा फॅमिलीचे. It's my part of my life, so I cannot leave this also. That is ये मुझे bread and butter येच आसा. वय न्ही गे. वय. जावन दे अशेंच मुखार आतां 30 वर्सां जालीं मात वय. एज अ डायरेक्टर आनी की मस्त वर्सां तुमकां ह्या इंडस्ट्रींत काम करचें तें बाग फावो जावन दी म्हणून आशेत आसतना एक म्हाका सवाल आसा. तुमी इतलें पुरो गोल्ड घालां ह्या गोल्ड घालच्या फाटलें सिक्रेट कितें. कांय ना हांव स्मॉल आसतना अशें घालताले एक चेन आनी घाले. एक दीस हांव अशेंच चिंतून लागलें की हांव एक फिल्म करूं का तर हांव एक गोल्डाचे काले करूं का. सो तशें म्हाका हॅबिट जावन गेलें. एक फिल्म करता जाल्यार एक काले उडासा खातीर एक गोल्डाचें ऑर्नामेंट. हा ऑर्नामेंट घेतले. सो आतां कितलीं फिल्मां जालीं म्हणून तुमचें गोल्ड घालतना कळटा. वय तर सो व्हडली काय म्हणटा ती चैन आनी परत आसात पडले ते पर फिल्म फेअर अवॉर्डाचे म्हण दिसता. फिल्म फेअर अवॉर्डान कांय पयशे मेळना कांय मेळना रेकग्नेशन मात्र डेजिग्नेशन मात्र. सो आतां आमी फॅमिली विशयान तुमी सांगली दोगां भुरगीं आसात आनी तुमची मिसेस सांगाचीच कोडयालची बॉम्बे सेटल्ड बॉम्बे सेटल जाल्यात म्हणून. ह्या भायर आतां तुमकां भाव भयणी विशयान रॉड्रिगस फॅमिली विशयान तुमी म्हणलें सत्य कितें सांगू आशेतात. दे आर व्हेरी हॅपी विथ माय अचिवमेंट लायक ना म्हजे अचिवमेंटान मस्तू खुशी तेमकां. ते केदार तेमी अशे वेता खंय वेता रावता अशें खंयचे पिक्चराचे बॅनर पळोवंक थंय म्हजें नांव पळोवंक फोटो काडटा तेमी लायक न्हय म्हज्या भावाचें नांव आसा म्हजी भयण म्हजे कजन ब्रदर आनी तेमकां एकदम गौरव फिल्म जाता की म्हजो भाव फिल्म लायनान काम करता. एंड बिकॉज ऑफ देअर प्रेज आय थिंक सो आय गेट लॉट ऑफ वर्क. म्हाका मस्तू काम आनी मेळटा. म्हजे चड म्हजे भयणीक मस्तू खुशी जाता. म्हजे खुद्दाची भयण म्हजे कजन सिस्टर लायक दे आर व्हेरी हॅपी लायक वॉट आय अचीव इन माय लायफ. सहकार जायत्या रितीन तांणी दिवचे पडटा. मागण्यांनी ती सहकार दितात आनी तुका तुजो ते म्हणटात तुजें फिल्मांनी परा येताना रिलीज जाता आसतना त्या विशयानी तुका तांणी वय आमी मस्तू मिस केला मस्तू फंक्शनां मिस केला. बट दे अंडरस्टँड तेमी एक खाली इगो ये जायना तेमकां. खाली म्हजो भाव बिझी आहा कामाक बिझी आसा ना तुजें काम पळयलें पळय मागीर फंक्शनां येवंक जायना तर कांय येना. दे डोंट दे बेजार जायना तेमी एक्चुली काले येवना म्हजो भाव अशें तेमकां तो काम इम्पॉर्टंट आसा. आनी शेड्युलींग कांय फिल्म लायनान एक फिक्स रावना न्ही. आमी फंक्शनाचे डेट आनी शुटिंगाचे डेट केन्नाय चेंज जाता कालय जाता. वय आतां तुय काम करता तुकाय कळटा आमकां कितले चेंजीस कितले सॅक्रिफायस आसा एक ते. एंड आतांचे भुरग्यांचे न्ही मस्त लायक आय टेल यू द न्यू जनरेशन पीपल वॉट इज हॅपन वेन वी शूड वर्क आय शूड वेन आमी काम करतना आमी 2 शिफ्टां केला 3 शिफ्टांय काम केला. दॅट इज अ जॉब टू डू एंड इट्स अ डेली वेजीस जॉब टू इट्स लायक वेन यू थिंक वेन तुमी चिंता जाल्यार लायक आमचे डेली बेसीस जॉब. काम केल्यार आमकां पयशे येवंक आमी मंथली सॅलरी ना ते जॉब सोडूंक जायना. आतां ते मनशाक काय जाता न्यू जनरेशन ओ सो मच ऑफ वर्क नाव इट इज बिकम अ स्ट्रेस. पयलीं स्ट्रेस नासलें
पहिले जॉब आसले आतां लोक चड काम मेळून कधी स्ट्रेस जाता. तसं आता. दॅट इज नॉट स्ट्रेस, दॅट इज युअर जॉब. यू हॅव टू अचीव, होय, होय. देन ओनली यू कॅन सेटल इन युअर लाईफ. स्ट्रगल करणं त्या लाईफान वय. वयर आयल्यार मात्र लाईफान सेटल जावंक जाता. वय. आणि तुमच्या तसल्यांचे काय म्हणटात ते जिवनच एक विशेष रितीचें उदाहरण एक दाखलो म्हणून सांगूंक आश येता. वय. आणि कितें आमच्या ह्या इंडस्ट्रीक येवच्या नव्या युवा जाणांक आतांच्या पिळगेक आतांच्या जनरेशनाक कितें तुमी सांगूंक आश येतात? फोकस ऑन युअर वर्क, लायक फोकस खंयचे डिपार्टमेंट आनी तूं काम करता, यू शूड बी डेडिकेटेड इन दॅट डिपार्टमेंट. तुमकां एकदम फोकस रावंक जाय त्या डिपार्टमेंटार. आनी अशें यू लायक इट इज माय ओपिनियन. हांव म्हजें सांगता, हांव केन्ना सांगना की न्ही आय नो एवरीथींग. I never say, I केन्ना कोणाकी सांगना म्हाका पुरा करतलो कांय करतलो ना. स्टील हांव लर्निंग करता. कोण नवे मनशा लागीं काले शिकूंक मेळटा. इंडस्ट्रीन एवरी डे यू लर्न न्यू थिंग्स. इवन यू रायट वेरी गुड. लायक तूंय बरयता आनी तूंय नवे इट्स अ न्यू जॉब. एवरी डे इट्स अ न्यू जॉब फॉर अस. नथिंग इज लायक सेम ओल्ड स्टोरी फॉर अस. एवरी डे यू हॅव टू थिंक, सो यू कॅन हॅव टू स्पेंड टायम ऑन युअर वर्क. बट गॉड वील हेल्प यू, दॅट्स देयर. God will help you. बरें, विशेष रितीन तुमी हांगासर आयल्यात आज अचानक म्हणले बरी. आणि आमकां विशेष तुमच्या म्हणजे कोंकणी इतली बरें पळय कोंकणी ना, तुवें कोंकणी तूं तुज्या वावरान ती जावं करो या तुज्या थंयच्या मुंबयच्या त्या वावरान तूं कोंकणी उलयनाय जाल्यार घराच उलयता आमी. आणि एक म्हाका खुशी म्हळ्यार तुमच्या घरा अजुनूय कोंकणीच उलयतात. वय 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 ती भुरगीं कोंकणी उलयतात. वय भुरगीं कोंकणी ती उलयता. एक विशेष तातूसकायची गजाल. म्हळ्यार कोंकणी म्हणलो तो मोग मायभास असो तो काय म्हणटात तो अभिमान तुमी सांडूंक ना. त्या खातीर आमकां एक अभिमान आसा. आणि आमकां हांगासर रॉड आमचो कोंकणी मनीस बॉलिवूडांत एक्शन डायरेक्टर म्हळ्यार सक्सेसफूल एक्शन डायरेक्टर, अवॉर्ड विनर एक्शन डायरेक्टर, फिल्मफेअर अवॉर्ड विनर एक्शन डायरेक्टर आमचो मनीस कोंकणी म्हणून सांगूंक आमकां अभिमान आसा. आणि आज पुरसोत करून हांगासर आमच्या स्टुडियोक आयलाय. आमच्या विक्षकां लागीं तुजी ती भोगणां आसा, तुजें तें जर्नी आसा, तुजें जीवन आसा, तें तुवें वांटून घेतलाय. आख्रेक आमच्या विक्षकांक कितें तरी सांगूंक आशेता? Thank you so much for inviting me over here. Thank you for inviting me म्हाका आपयलें हांगा. आनी हांव मस्त वर्सांतल्यान येवंक पळयता, ट्राय करता. स्टँडली म्हाका हमेशा सांगता कम एक इंटरव्यू करूंक. म्हाका दिसता एक 6 वर्सां जालीं दिसता. 6 वर्सां जालीं. 6 वर्सां तो टायमच मेळ्ळें नासलें. आनी आय शूड कम टू मँगलोर फॉर अ व्हेरी शॉर्ट टायम. हांव येवंक केलें. आय स्पीक लिटल बीट कन्नडा, आय स्पीक मराठी, आय स्पीक हिंदी, इंग्लिश, बट आय अंडरस्टँड तुलू. सो हांव प्रायवेट चॅनल केला टायम आसतना दायजी बर्डाचे हितून पळयता. सो खुशी एक मँगलोरीन थिंग्स आर हॅपनिंग. आय एम व्हेरी हॅपी. वर्सात एक पटी आमची भेट जाता आसा. पूण अशें एक इंटरव्यू एक भेट जाल्ली पयले फावटी. पळय जावं दी कितें जावं दी, तुमी हांगासर आयल्यात, तुमचो अमूल्य वेळ आमच्या खातीर दिला. तुमच्या मुखल्या तुमच्या हातभर तुमकां फिल्मां आसा तुमच्या लागीं. सगळ्या प्रोजेक्टांक आमी सगळ्या वीक्षका तर्फेन, दाईजी फॅमिली तर्फेन, स्पेशली वॉल्टर नंदलिके आणि आमच्या सगळ्या डिरेक्टर तर्फेन बरें मागता. तुमचे ह्या काय म्हणटात ही जर्नी, फिल्म जर्नी बॉलिवूडाची हॉलिवूडाची ती वयर वचोन दी, जायतीं अवॉर्डां तुमकां मेळोन दीत. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय म्हणटार रॉड म्हणलें तें आमचें नांव, कोंकणीचें नांव तें आनीक फामाद जावन दी म्हणून सांगून आयच्या ह्या अवकाशा खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू देव बरें करूं. मोगाच्यानो येदर म्हणून सर आमी सुनील रॉड्रिगस बॉलिवूडांत रॉड म्हणल्या नांवां फामाद जाल्ल्या एक्शन डायरेक्टर म्हळ्यार आमच्याच कोंकणी माती असो, कोंकणी मायसो सुपुत्र हाचे विशयी विशेष मुलाखत आमी हांगासर चलिल्ली आसा. नव्या एका सैर्यासोवें परत मेळया. तोदर म्हणून सर पळयत रावा दायजी वर्ल्ड TV 24/7. देव बरें करूं. काल आज आणि फाल्यां.